सुमार 40 वर्ष देखून या दंपती हे सेव करतात. कसं सेवा म्हणारी पानक दिवची सेवा. यूथ GSB म्हाका मस्त मोग आसा तुमचेरी म्हण हांव धांवन धांवन येवन उदक पिवनचें म्हाका खुशी दिसता. यूथ ऑफ GSB सेवा मंडळाचे 68th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयता आसाची. प्रत्येकल्याक एक ना एक सेव करका म्हणून सुमार 40 वर्ष देखून या दंपती हे सेव करतात. कसं सेवा म्हणारी पानक दिवची सेवा. हांगाचे वॉलंटियर्सांक भटमामाक तशीच पानक आनी उदक दितात. आनी अंजनी करवपाडी माई आणि विजय करवपाडी माम सो दोग जणे आसाची मोगान दितात. सुमार 40 वर्ष देखून म्हळ्यार आत्ताचे वॉलंटियर्स पुरा सनसनाशिलीक तांणी दिवचा स्टार्ट करतात. तशीच अंजनी माई एक पानक दिवचे उदक दिवचे सेवा कितले मनाक तृप्ती आसा तुम्ही लेखिले कसं पुरो जल्ला त्या देवालयाद्राक हे सेव करून. म्हाका कांय नच आशिल्लें म्हाका ऑस्टिओपोरोसिसाचे त्रास आशिल्लो आनी कांय नच आशिल्लें पण हांव हांगा प्रसाद घेवचो म्हूण आयली 40 वर्स जाले 40-42 वर्साचो. तेन्ना म्हाका देव म्हणालो अरे तूं खाली जेव तुवें सेव करी म्हणून. देवान म्हाका अनुग्रह केलो. सगळे डिपार्टमेंटान हांव काम केलें आनी तेन्ना इतलें रश नाशिल्लें. रश म्हाका कितें जालें 85 दोन पयलें नाशिल्लें तितलें म्हण हांव उदक आनी पानक दिवच्या सूर केलें आनी म्हाका मोग सगळ्याक उदक आनी पानक पिवनच्याक. सगळ्यांनी म्हाका अम्मा अम्मा म्हणून हें करना पडलें आनी चिके त्राण येता पळय. तुम्ही एक पण कॅमेरा पळयल्यार आमी ऑडियन्स करेक्ट तोंड दिसता सांगेच. तेंची तांकां उदक पिवना पडे म्हाका खुशी दिसता. आनी तांकां हूम येता तांकां दोण जाता आनी तांणी कितलेंय काम केल्यार वचून उदक पिनाची भटमामस पळय हजारो लोकांक गांद लायताची आनी ते पूज करताची स्टेजार तोला भार तांणी कोणी कोणी वचनाची कितले घोणी उबारताची साखरेचे हाजे ताजे म्हणून म्हाका तांगेले पाप दिसचें. हांव धांवन धांवन वतानी तांकांच चड करून कोण सेव करता पळय वॉलंटियर कोणाक वासरी वचा जायना उदक पिवच्या वचा जायना तांकां चड करून पिवेता. मागीर संकटांक जायना पण आम पब्लीक ताजे सुरवेक तुमकां सगळ्यांकय व्हेरी नायस. हे जे कश्ट काडटा पळय तुमी हाजेर यूथ GSB आनी बाकी सगळे म्हाका मस्त मोग आसा तुमचेरी म्हण हांव धांवन धांवन येवन उदक पिवनचें म्हाका खुशी दिसता आनी म्हगेलें हेल्थ भारी चांग आसा. थँक्यू अंजन माई. तशीच विजय माम चंद खुशी जाता तुमकां दोग जाणां काय पळयतना अशीच वर्स सेव करतास का तुमी. आमी प्रति वर्स सेव करूंक येता ती 2 वर्स ते नाशिल्ले त्या वेळी आमकां भोव वायट दिसलें. केन्ना आमकां येवन सेव करता ती म्हणून आमकां हें जालें न्हय. आतां ह्या वर्स आयले तक्षण आमी आपचे कांदिवली जाल्यार आमी हांगा भाड्यान येता घेतल्या परमनंट सेव भाड्यान घेतल्या आनी 5 दिवस येवंक जाता म्हणून आमी हांगा येवन प्रति दीस येवन सेव करता ती. आनी येता हांगा पुनारा मिले आमी फुडें 2 वर्स पुना आतां हांगा येयली सेव करूंक. आतां हांगा घेतल्या आनी प्रति दीस हांगा येवन उदकाची पानकाची जाल्ले तें काम आमी करता ती सेव करता ती. आमकां हांगा येना फुडें म्हाका पांय आणी आसा जाल्यार हांगा येना फुडें म्हाका कांय दिसना. हांव अमकें करून काम करता आनी GSB यूथ GSBचे आनी यूथ GSB मंडळाचे एकदम हें आसा आनी गणपती म्हाका आमकां करचें आमकां हें दिवचें बळ दिवचें गणपती न्हयची तें सगळें आमी पळोवन धन्य जालें. थँक्यू तुमकां दोग जाणां काय धन्यवाद. अशी सेव करता राब्याची. थँक्यू. अशी हांगेल विशय आयकलीची दूर घर जाल्यार हांगा लागींची मंडला लागींच येवन एक घर कोरून 5 दिसाक भाड्याक घेवन थंय राबोवन हांगा येवन सेव करताची. प्राय कितले जेव्हा कितलेय आयास जेव्हा आमी काम करताची देवाल सेव करताची म्हळ्यार तांगेल विशय आयकून तुमकांय खुश जावन अशा पुरो तुमी फॅमिली फ्रेंड्स आवट टू शेअर करायची म्हणटाची असलेची स्पेशल एपिसोड यूथ ऑफ GSB येता आसता. इतले वेळ पळयलेले खातीर धन्यवाद. थँक्यू.